नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचो सेट तुमकां असो दिसता कारण गव्हर्मेंटान ज्यो गायडलायन्स आमकां दिल्यात त्यो आमी शिस्तीन पाळपाक लागल्यात. ह्या मंत्रिमंडळांतले ज्येश्ठ मंत्री आनीक म्हाका दिसता जांचो आवाज बुलंद आवाज असल्या टायमार खूब गरजेचो ते बाब मायकल लोबो आमचे बरोबर आसात. पण ते म्हजे बरोबर नात, ते दुसऱ्या रुमा भितर आसात, हांव दुसऱ्या रुमा भितर आसा. आनीक म्हाका दिसता हें पयलें हिडोन जातूंतल्यान आमी सोशल डिस्टन्सींग मिनिस्टरूय फॉलो करता आनी हांवूय फॉलो करपाचो प्रयत्न करता. मायकल बाब, वेलकम टू द शो. ऑल्दो वी आर सिटींग सेपरेटली, आय फील the most important thing that we can do in these times is set an example. So ZP elections. Yeah, we are indeed setting an example to the people of Goa and India that we can stay separately and even chat and talk. सो एक गजाल जी आसा ती सगळ्यांत म्हत्वाची म्हळ्यार झेडपी इलेक्शन्स पोस्टपोन जाली. तुमीय प्रचारा भितर आशिल्ले आनीक भरपूर टिका जाली, क्रिटिसिजम जालें की सरकार आपुणूच गायडलायन्स काडटा आनी आपुणूच गायडलायन्स वायोलेट करता म्हणून. आनी आज इलेक्शन इनडेफिनेटली पोस्टपोन जाला. तुमी कशें पळयतात ह्या इशू कडेन? I was also of the opinion initially that election should be postponed, but then it was the decision of the government also and state election commissioner, and I was very happy that the election got postponed because a lot of people had messaged me. म्हाका खुबशे मॅसेजी येयल्ल्यो लोकांच्यो, खुबशे लोकांनी फोनूय केल्ले की सर वी आर स्कॅर्ड and we do not want to go and vote, and we have already told our parents that they should not go because they are above 55-60 years. आमी वचोंक सोदिना, आमचे पेरंट्सांकूय धाडूंक सोदिना. Some people who are smart enough, who are intelligent, who are literally educated people, they would not come out to vote at all. Even the not the seniors, even the youth from the age of 25 and above, I don't think they would want to come and vote because they were scared. There were fear psychosis in the minds of all the people that especially in Bardes and also in Tiswadi and Salset, that they could get easily means there would be huge lines for voting आनी थिंगासोर लोक आसतले कोण खोकलो जाल्यार आमकां दितले. म्हणजे अशे गायडलायन्स आहा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, WHO चे गायडलायन्स आहा, खोकता पळय थिंगा वेरी प्रिकॉशन घेवपाक जाय म्हणून. सो दिस इज अ world crisis. The world is in crisis, and India and especially Goa being the coastal belt, the hub for tourism, we need to be extra proactive in this matter. म्हाका एक गजाल मुद्दाम विचारपाक की सरकार प्रयत्न करता टू टेक मेनी मेजर्स, गिवींग मेनी प्रोटोकॉल्स, डायरेक्टिव्स. पण एक गजाल, कारण तुमी बीच बेल्टांतल्यान येतात, ट्युरिस्ट बेल्टांतल्यान येतात, तुमकां खबर आहा कितली फॉरेनर येतात गोंया भितर. आर वी प्रिपेर्ड व्हेरी फ्रँकली? कारण लोकांच्या तकल्या भितर हो एक कॉन्स्टंट प्रश्न आसा की वी आर टेकिंग मेजर्स, बट ऑन ग्रावंड आमी रेडी आसा काय कितें टू टॅकल दीस? If you ask me frankly, as a citizen of this country and the state of Goa, I would say we are not prepared. And touch wood, and by God's grace, गोंयचो साहेब, आमी देवाक मानता, सगळे देवांची नांवां घेता म्हणटा पळय तो हे, म्हणजे सगळे जाण देवाची नांवां घेता म्हणटा पळय थिंगा टच वूड म्हणटा हांव. गोंयचो साहेब आसूं, आमचो लॉर्ड गणेश आसूं, आमचो जिजस क्रायस्ट आसूं, अल्ला आसूं, आमकां राखून दवरल्या गोंयान. आमी एक्चुली प्रिपेर्ड ना. जे हेल्थ मिनिस्टरान खुबशें काम फुडें येलां केलां. तेणें जे गोवा मेडिकल कॉलेजीन जे प्रिपरेशन चालू केल्लें आहा, पूण हें हॉस्पिटल सदांच ओवरलोडीड हॉस्पिटल आमचें. म्हणजे कितलेशेच लोक, कोण कॅन्सर पेशंट्स, कोण हार्ट पेशंट्स, कोणाक एक्सिडंट जालो जाल्यार थिंगा वयता आनी थिंगासर असो इतलो जागो ना आमच्या इतले लोकांक पळोवपाक. इफ यू लूक एट इटली, दे वर नॉट टेकिंग इट सिरियसली फर्स्ट. चायनाच्या उपरांत इटली, आयज इटलीन चायनाचो रिकॉर्ड क्रॉस केल्लो आहा इन डेथ्स
in positive cases. So it is a matter of concern and we need to take it seriously. म्हाका दिसता वयता पळय थिंगा लोकांक हांव सांगूंक सोदता की तुमी साफ दवरा. हांव सदांच उलयता हेचेर जेन्ना हो व्हायरस येवच्या पयलींसून उलयता, पूण सफाई इम्पॉर्टंट आहा. तुजे घराच्या फुडल्यान, घरान, गार्डनान, तुज्या रोडाचेर सफाई इम्पॉर्टंट. कचरो भायर उडयनाकान, कचरो एक्युमुलेट करूंक दिनाकान. दीज आर सम मेजर्स वी नीड टू टेक. बाकीचे जे आता ते व्हायरस वाडचो ना म्हणून ह्युमन कॉन्टॅक्ट गॅदरींग करप ना, वचप ना. आयज आमचो कोस्टल बेल्ट, काल राती हांवें रातचे 9 o'clock म्हाजी कार घेवन गेलो हांव, रायट फ्रॉम पार्रा टील फोर्ट अग्वादा, फ्रॉम फोर्ट अग्वादा टू बागा. लिटरली देर इज नोबडी. The most of the hotels are in verge of shutting down. Some hotels have got 5 rooms, some have got 10 rooms, some have got 15 rooms. And so these are the guests who are about to go back. Haning ne येवपाचे ना. So Indian guests as well as foreigners जाल्यार येवपाचेच ना आता सद्याक ह्या सिट्युएशनान, because international flights are cancelled. So even I would say we have to go to the extent for the next 1 month to quarantine Goa totally, shut down even the Indian tourists who want to come in. But for that we have to be ready for economic crisis. Economic crisis हांव कित्याक म्हणटा, आता जे भुरगे कामाक हाय इंडस्ट्रीन, गोंयचे 50% पॉप्युलेशन डायरेक्टली or इनडायरेक्टली ह्या इंडस्ट्रीन कामाक हा, ट्युरिजम इंडस्ट्रीन. हिंकां आमी आमचो स्ट्रॅटेजी कितें, हाऊ डू वी गिव देम द मनी सो दॅट दे कॅन सपोर्ट देयर फॅमिली बॅक होम. तांकां आमी सांगलें घरा राव, ते खंयसून पयशे हाडटले. आमचे प्रिपेरेडनेस कितें आहा, म्हणजे आमचे कडेन आहा पयशे ट्रेजरीन, स्टेट गव्हर्मेंटाचे ट्रेजरीन पयशे आहा अशा लोकांक दिवपाक. एक टायमार म्हाका दिसता आमी जेन्ना मायनींग बंद जाल्लें तेन्ना मायनींग एफेक्टेड लोकांक आमी दिल्ले पयशे. पूण आतां ही संख्या भरपूर व्हडली आहा. आमची पॉप्युलेशनूच आहा 15 लाख प्लस अनदर 3-4 lakhs, अराउंड 18 lakhs पॉप्युलेशन or 19 lakhs पॉप्युलेशनाक आमी कशें करप. हें म्हणजे म्हाका दिसता प्रिवेंशन ही गजाल आमी फुडें व्हरपाक जाय. म्हणजे हो रोग गोंया येवचो न्हू, पॉझिटिव्ह केसीस मेवच्यो न्हू. आनी गोंयान जो तर आमी लॉकडावन पासून 1 म्हयन्याक केले सारके टोटल लॉकडावन, पीपल वील वेलकम दीस डिसिजन. ना एक गजाल जी आसा तो म्हळ्यार तुमी जो विशय काडला तो म्हळ्यार इकॉनॉमीक इम्पॅक्टाचो. म्हाका दिसता हेल्थ इम्पॅक्ट आतां मेरेन प्रत्येक नागरिकाक जाणीव जाल्या हाऊ सिरियस दॅट हेल्थ इम्पॅक्ट इज. सो दुसरो आसता अजुनूय हांव सांगूंक सोदता की लोकांक तितले हेचे हें कळोंक ना, कॉन्सिक्वेन्सीस कळोंक ना. कित्याक कळोंक ना कॉन्सिक्वेन्सीस? हिंगासर आमचे इंडियेक खंयसरूच इटली भशेन जावंक ना और चायना भशेन जावंक ना अजून कांय. आमी बरे आहा, देवान इंडिया प्रोटेक्ट केल्ली आहा. पूण आमी रेडी आसपाक जाय फॉर एनी इव्हेंच्युएलिटी. कितें जायत जाल्यार, म्हणजे अशे पॉझिटिव्ह केसीस वाडत जाल्या आनी वाडत जाल्यार मागीर क्वॉरंटायन हूंय करप, त्यो लोकांक हूंय दवरप. आमचे कडेन आहा काय बिल्डींग, आमचे कडेन आहा काय स्पेस, आमचे कडेन आहा काय डॉक्टर्स, आमचे कडेन आहा काय टेस्टिंग लॅब. हे म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना असल्यो गजाली संवसाराक जाता आमी तयारी दवरपाक जाय. आमचे कडेन आयज लॅब ना. म्हाजो फर्स्ट लेटर जी वयतली ऑफिशियली फ्रॉम माय ऑफिस टू हेल्थ मिनिस्टर एंड ऑल्सो CM इज वी नीड टू हॅव दीस टेस्टिंग लॅब इन गोवा. आमी आयज सॅम्पल्स मुंबय धाडटा आनी आमचे प्रायोरिटी दिता काय मुंबय आमचे सॅम्पलांचेर रिजल्ट दिवपाक? म्हणजे आयज जर तर कोणाक आमी कोणाचे सॅम्पल टेस्टिंगाक धाडले ते कितले दिसांनी रिजल्ट येता काय तेजो? म्हणजे अशे कितल्यो केसी पॉझिटिव्ह जावंक शकता गोंयान और इंडियेक आनी रिजल्ट केन्ना पासून येवप तो? सो दीज आर सम इम्पॉर्टंट थिंग्स वीच एक गजाल जी मायकल आसा की म्हाका जो डेटा म्हजे कडेन आसा की दिसाक 2-3 सॅम्पल्स क्वॉरंटायन केल्ले मनशांची मुंबय धाडत आसा, पूण आमकां अजून मेरेन हें येना, रिजल्ट्स येनात, कारण मुंबय सध्या प्रायोरिटी महाराष्ट्राची जाल्या. सो अशी परिस्थिती भितर आमी जेन्ना उलयतात बीच बेल्टाची गजाल आनी थंय ट्युरिस्ट येतात ही गजाल, आनी आज आमी म्हणटात की बॉर्डर सील करात, हो जो इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट आसा सेक्टर बाय सेक्टर वील स्टार्ट विथ 5 स्टार हॉटेल्स आणि 4 स्टार हॉटेल्स. हो कितलो सिरियस आसतलो ह्या 5 स्टार आणि 4 स्टाराचेर? एक बरी गजाल जाल्ली आहा की प्रायम मिनिस्टरान डिक्लेअर केला की इंटरनॅशनल फ्लायट्स वील बी स्टॉप्ड.
it's a very good measure because virus येवप will be brought by those people to India. आणि इथूनच आमच्यो इंडियेक केसी ज्यो जाल्या पॉझिटिव्ह जाल्या आणि थोडे आता रिकवरी जाल्या आर दोज पीपल अँड दे आर स्लोली स्प्रेडिंग इट टू आवर अदर फेलो इंडियन्स. सो गोंयान अजुनी पासून पॉझिटिव्ह केस आमकां मेळोंक ना. नो डाऊट वी हॅव सो मेनी Indians who came back from Dubai, who came back from London, who came back from other countries. They have come to Goa. म्हणजे जे भुरगे शिकताले ते परतून येयल्या, जे भुरगे कामाक आसले ते परतून येयल्या, पूण अजून पासून कोण पॉझिटिव्ह मेळोंक ना. आता हेचेरूय क्वेश्चन मार्क आहा, पॉझिटिव्ह कसो मेळोंक ना, वेदर तेणें खऱ्यांनी चॅक केला काय, 14 दिसांनी तो सीक जाला काय, 14 दीस पयलीं जो येयल्लो तो क्वॉरंटायनान आपल्या घरान आसलो हो तो भोंवला, लोकांक मेवला, पार्टी केल्या, डिस्कोन गेला, क्लबान गेला आनी हूंय गेला आनी तो सीकूय आसलो आनी तसोच गेला. हो सीक जाला काय हो जावंक ना काय, हो सीक जाला आनी भियोन घरानूच आहा काय. सो हेचेरूय बरो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा आनी आमचो रिक्वेस्ट आहा आमच्या पेरंट्सांक सगल्यांक की तुमची भुरगीं जर तर तशी येयल्ली आहा भायरसून वा कामांकसून येयल्ल्या, तुम्ही भियेनासतना तेंचे हे चॅक करपाची गरज आहा, टेस्टिंगाक धाडपाची गरज आहा तेंची. दो यू आर डुईंग सेल्फ क्वॉरंटायन एट होम, यू सेंड इट इफ यू आर हॅव्हिंग any type of doubts in your mind or जोर येयला तुमकां नाक व्हांवता, त्रोत दुखता आनी कितें जाता, आंग फोडटा, हे सगळे डिफरंट WHO घातलेले आहा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थान घातलेले आहा हे सगळे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स ऑर what are the symptoms where you can get this coronavirus. म्हाका दिसता हांव दोतोर न्हू हेचेर उलोवपाक, बट Ministry of Health has clearly given guidelines. Please follow these guidelines and we need to take this seriously because we are going to get impact on both sides. One is health and second is economic. नाही इकॉनॉमी म्हणटा मायकल बाब, इकॉनॉमी म्हणटा ना 5 स्टार हॉटेल्स 4 स्टार हॉटेल्स विल गो सेक्टर बाय सेक्टर. 5 स्टार हॉटेल आणि 4 स्टार हॉटेल्सांचेर कितलो प्रभाव पडटलो आनी एक फुडल्या 3 म्हयन्या उपरांत तांची स्थिती कितें आसतली? नो हांव अशें चिंता की ओवरऑल इंडिया सिट्युएशन इम्प्रूव जालें जाल्यार आमची 5 स्टारां 2 म्हयन्यांनी परत स्टार्ट जावंक जाता. 5 स्टार आनी 4 स्टार आनी 3 स्टारूय परत स्टार्ट जावंक जाता. आयज कितें आहा की ट्रॅव्हल जितक्यो आमकां बुकींग आसले, हांव उलयतां मार्चाचें बुकींग, एप्रिलाचें बुकींग आमकां फूल आसलें. आय एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री आनी आमची हॉटेलां सारकी 100% सोल्ड आउट आसलीं. मोस्ट ऑफ द 5 स्टार्स इन गोवा वॉज सोल्ड आउट इन मार्च एंड एप्रील आफ्टर द एग्जाम्स ऑफ Delhi, Mumbai and Bangalore and all the other major metropolitan cities in India. तेंचे एग्जामी जावन सगळे भुरग्यांचे with parents they had planned holidays in Goa. All hotels were sold out. Today we got 100% cancellation. Let us take it to this thing that next 1 month we will have to tell our staff to stay home. So एक म्हयनो हॉटेल दिवंक शकता पगार तेंकां, जर तूं 70% 50% थोडे 100%य दितले. दुसरे म्हयन्यान कितें जोर तर वो वायरस वाडोच इंडियेक, इवन गोंया जो तर टच जायना गोंयान वाडोना, इंडियेक वाडलो जाल्यार इम्पॅक्ट आमकां डायरेक्टली. सो 5 stars will have a problem, 4 stars will have a problem, 3 star guest houses will have a problem, everybody will have a problem, restaurants will have a problem. This industry where the population of Goa 50% is employed directly and indirectly in this industry is going to have a problem. So we have to be ready for the worst, but pray to God that we do not reach to the worst and in 1 month or 1.5 months we get relief. आणि आताच प्रिकॉशन्स घेऊया त्या स्टेजीर आम्ही ना प्रिकॉशन आता घेवप कितें. आय फुल्ली एग्री विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर trying to take this decision of sealing the borders and even stopping outstation flights coming into Goa. So let us keep Goa into total quarantine. म्हणजे कितें बॉम्बेसून फ्लायट येता, बेंगलोरसून येता. See these are affected places. Karnataka, Maharashtra, Delhi, stop the flights coming into Goa. See, if you want to come out of this situation within a period of say 1.5 months, you need to stop this. You need to take this measure. I being a hotelier, I will suffer a lot, but I have to understand today, instead of suffering for 6 months, 6 म्हयन्यांक त्रास व फुडल्या 4 म्हयन्यांक त्रास ते आमी 1.5 म्हयन्यांक जर तर सोसीत जाल्यार आमी 1.5 म्हयन्यान हितूनसून भायर सरोंक शकता. हे
माझे म्हणणें आहा आनी हें हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगपाचो आहा, हेल्थ मिनिस्टराकूय सांगपाचो आहा की बाबा वी हॅव टू टेक दीज मेजर्स ऑफ स्टॉपिंग फ्लायट्स कमिंग, दीज नॅशनल फ्लायट्स कमिंग इन टू गोवा, नॉट इंटरनॅशनल, नॅशनल. एक गजाल दुसरो मेजर सेक्टर जो आहा तो म्हळ्यार रेस्टॉरंटाचो. आनी जनरली आमचे पणजेचे रेस्टॉरंट, मडगांवचे रेस्टॉरंट बी जनरली लोकल पॉप्युलेशनाचेर डिपेंड असतात. थंय आमी अजून मेरेन रेस्टॉरंट चालू दवरल्यात बिकॉज तितली लेवलाचेर आमी पावले ना म्हणून. पण बीच बेल्टांतली जी रेस्टॉरंट्स आसात दे वर एंटायरली डिपेंडंट अपॉन डिफरंट ब्रँड्स आसूं, डिफरंट फ्रँचायजीस आसूं, दे वर एंटायरली डिपेंडंट अपॉन ट्युरिस्ट पॉप्युलेशन. तांची आज ह्या खिणाक परिस्थिती कितें आसा? हांव तुका फेमस रेस्टॉरंटाचेर उलयतां. काल हांव बागान स्टॉप जालो ब्रिटोजाच्या फुडल्यान, गाडयेनसून देंवलो आनी ब्रिटोजान भितर पयलें, तितून 2 टेबलां आसलीं आनी तितून एक टेबल ओनराचें आसलें. सो ओनरान म्हाजी गाडी पयली आनी भायर येयलो चलोन, ताका हांव नमस्ते म्हटलें आनी ताका विचारलें. तो म्हणलो लास्ट 3 days वी आर इन दीस पोजिशन ऑफ 3-4 tables मायकल इन द इवनिंग and today I am having just 2 tables म्हणालो. So this is the position we have already reached. So हांव कितें म्हणटा की हे फुडले 1 म्हयनो अशें जालें जाल्यार आमकां व्हडलें प्रॉब्लम ना. 6 म्हयने जावंक पारना तशें. आमी जर तर आयज आमचे बॉर्डर्स ओपन दवरीत फॉर ट्युरिस्ट टू कम इन, फॉर नॅशनल फ्लायट्स, आमच्यो मुंबय गोवा फ्लायट्स चालू उरत, आमच्यो ट्रेनी चालू उरत गोंया येता पळय त्यो, जाल्यार आमचें सिट्युएशन अशेंच उरतलें की आमकां 2-3 टेबलां आसतलीं, गोंयान एक हॉटेलान 10 रूम आसतले, कोणाकूच फायदो जावचो ना तितून, आनी खंय तरी आमकां डायरेक्ट इकॉनॉमिकली मार बसतलो आनी आमकां हेल्थाकूय मार बसतलो. म्हणजे हेल्थाक मार बसोंक नाका तुका हो व्हायरस वाडपाचो ना जाल्यार व्हायरस गोंयान तयार जायना, हो कंट्री घेवन येतलो. तांकां बंद करया. माझे म्हणणें सिंपल आहा, सील द बॉर्डर्स, stop the trains coming to Goa. Only essentials can come, that is food items coming from Karnataka can come in, Maharashtra food items can come in, from Kerala सायडीनसून वयर कितें येता, कर्नाटकासून वयर कितें येता, ते सगळे फूड आयटम्स आमच्या गोंयान येवंक शकता. प्रॉब्लम कांयच ना. जस्ट द ट्रक्स विच आर कमिंग इन, just test those drivers that they are not having any virus and allow that food to come inside. That's it. Let us seal the borders for a month and see the result. आमचे पॉप्युलेशन भरपूर व्हडलें आहा. प्रिव्हेन्शन करपाक आयज गरज आहा आनी गोंयान जो तर प्रिव्हेन्शन करपाक जाय, कित्याक आमकां वेगवेगळे ट्युरिस्ट, इंडियन ट्युरिस्ट येतलेच. जो तर आमची बॉर्डर ओपन आहा जाल्यार ते ड्रायव्ह करतले. व्हायरस महाराष्ट्रा वाडत, कर्नाटका वाडत, केरला वाडत, ते कार घेवन आमच्या गोंयान घुसतले, आमकां व्हायरस दितले. सो गोंयान व्हायरस स्प्रेड जातलो. हो जावचो न्हू म्हणून म्हाजो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, हेल्थ मिनिस्टराक की तुमी बॉर्डरी बंद करा. Cars, vehicles, trains, even flights coming to Goa should be stopped for a month and seen. Every 15 days take a review. 10 days आणि रिव्ह्यू घ्या. जो तर इम्प्रूव्ह जाले इंडियेक सिट्युएशन, तुम्ही फ्लायट चालू करा. त्रास जातले आमकां. आणि अनेक मेजर सेक्टर जो आसा विच कॅन बी अफेक्टेड ते म्हळ्यार आमचे टॅक्सी ओनर्स. टुरिझम सेक्टरांतलो व्हेरी मेजर थिंग. त्या सेक्टरा कडेन तुमी कशें पळयतात? सी, टॅक्सी आहा, रेंट बायक आहा, रेंट कार आहा, दीज आर ऑल कॉमन पीपल. सो तांकां आयज ऑलरेडी एफेक्ट जाल्लो आहा. तूं कलंगुटान यो आनी पळय आयचें सिट्युएशन. सगळ्यो टॅक्सी एक लायनीन लागलेल्यो आहा. एअरपोर्टाचेर टॅक्सी एक वाटेन लागलेल्यो आहा. रेल्वे स्टेशनाचेर तरी थोडे मुवमेंट जाता, कित्याक रेल्वे तरी येता भितर. पूण खंय तरी सगळ्या वाटेन टॅक्सीज बंद जाल्ल्यो. हॉटेलान गॅस्टूच ना. आमच्या हॉटेलान आयची परिस्थिती सांगता तुका हांव. आमच्या कलंगूट हॉटेलान एक हॉटेलान म्हाजे 10 रूम ऑक्युपन्सी आहा, एक हॉटेलान म्हाज्या 15 रूम ऑक्युपन्सी आहा. सो ही ऑक्युपन्सी जी आहा ती फाल्यां परवां काबार जातली. सो टॅक्सी चलोवंकूच शकना. पूण तांकां गव्हर्मेंटान एक ऑर्डर काडची पडटली, स्टेट गव्हर्मेंटान आनी मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्सानूय, कित्याक तेंची खंय तरी बँकीन लोन आहा. सो तेणी बँकीन तेंची गाडी जप्त करूंक जावची ना. म्हणजे वो त्रास आमकां कितलो दीस फुडें जातलो, हे क्रायसीस कितले दीस फुडें वयतले, तेचेर एक मोठी क्वेश्चन मार्क आहा. आमी देवा लागीं खाली मागूंक जाता की हे क्रायसीस जाता तितले बेगीन सोंपचे म्हणून. खाली जो तर 2 म्हयने गेले, 3 म्हयने गेले, हे म्हयन्यांनी इन्स्टॉलमेंट ह्या टॅक्सीवाल्यांक भरूंक मेळचो ना. हे बारीक जे शॉपवाले आहा, रेस्टॉरंट ओनर आहा, इवन हॉटेल ओनर्स वोंट बी एबल टू पे द इन्स्टॉलमेंट प्लस इंट्रस्ट. थिंगासून मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्सानसून कितें तरी ऑर्डर येवची पडटली सगळे बँकींग टू रिलॅक्स दीस रुल्स. सेकंडली ऑल्सो दोज पीपल
who are salaried people, how we are going to compensate them? When hotels will not be paying them the second month salary, when restaurants have already told their staff, you go home. म्हणजे ह्या म्हयन्याचोच पगार दितले तेंकां ते, फुडल्या म्हयन्याचो पगार ना. आतां तेणी कितें करप? आनी ते केन्ना भितर येतले तेची गॅरंटी ना. सो तेंकां पॅकेज कशी दिवप, सरकारान, सेंट्रल गव्हर्मेंट कसो आमकां हेल्प करतलो. वी वील हॅव टू रायट टू द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. The chief minister will have to write over there. We will also make separate representation to honorable prime minister. But how are we going to help these people? Because Goa government कडे तिजोरेन पैसे कांय दवरलेले ना की आमचे कडेन इतलो कंटिजन्सी फंड आहा, इतलो दवरलेलो आहा, असले इव्हेंच्युअलिटी येत जाल्यार वी कॅन स्पेंड दीस मनी. बट डेफिनेटली गोवा गव्हर्मेंट वील डू समथिंग. आय एम कॉन्फिडंट दॅट ऑनरेबल Chief Minister Dr. Pramod Sawant will take the cabinet decision and work out a solution to those people who are really affected, who do not have, who are hand to mouth. म्हयन्याचो पगार व्हरोन 10,000 8,000 घरा व्हरोन जे जेयताले, फुडल्या म्हयन्यान ते कशे जेयतले तेजेर क्वेश्चन मार्क आहा. फार्मिंग हॅज स्टार्टेड बॅक अगेन. फार्मिंग, एग्रीकल्चरल फार्मिंग. एक गजाल आसा की ती म्हळ्यार स्टेट गव्हर्मेंटाची कॅपॅसिटी टू हेल्प पीपल. आज जेन्ना आमी पळयला, काल सुद्दां परत 144 कोटीचे 144 क्रोर्साचें लोन घेतलां. अशी परिस्थिती भितर मायकल कितें दिसता की आर वी इन अ पोजिशन टू हेल्प ऑर वी नीड टू एक्सप्लोर अदर वेज टू हेल्प? See, in short, I'll tell you, we do not have the money to help the people. We are already helping the people in different ways, like Finance Social Security Scheme and 2,000 वयता, गृह आदारान 1,500 वयता, बाकीचे स्किमीनीय पयशे वयता. I'm not touching the scheme, but at this time, those people who are earning members of the family will suddenly, like next month, I'm talking about big hotels, Taj Holiday Village, Fort Aguada, आणि खंयचे hotel, Radisson, आणि खंयचे, all those hotels, including our hotels, will tell the staff, you stay home, we'll give you some salary. We can't promise how much we are going to give, because nobody will know. Taj will say that all those, most of the employees are on contract basis. Contract basis means contractor will have to pay them. So there is a situation where तेंकां घरान आतां सामान हाडपाक, जे हे हाडपाक म्हणजे ग्रॉसरी हाडपाक, रायस, शुगर हे ते हाडपाक, दूद हाडपाक तेंकां पयशे कोण दितलो? सो हेचेर आमी चिंतचें पडटलें. आणि वी आर होपिंग that this virus will not spread more into India and India doesn't come like the other European countries जे स्टेजीचेर पावले, आमी त्या स्टेजीचेर पावचे न्हू. That is why he stopped international flights coming into India, the trains coming from other countries into India, buses coming from other countries into India, they have stopped so that no people from other countries come over here. Now within the state of India, we have to take measures, and first measure Goa government should take is to suspend all trains and bus services, interstate bus services. Only essential food items should be allowed. Vegetable which comes from Belgaum should be allowed. Nobody should be allowed to go from Goa to Karnataka, Goa to Mumbai and come back. Only emergency cases, as far as ambulances are concerned, if somebody is taking somebody by flight to Mumbai by flight, they should be allowed special flight. All those measures should be taken, and I feel then we can keep, within 1 month we can get some results and keep the state safe. मायकल बाब, एक गजाल सांगता की इतलो सगळो बोवाळ चालू आसतना यू डिसायडेड टू गिव दीस इंटरव्यू. इट्स अ व्हेरी डेलिकेट सिच्युएशन, कारण आमी हेल्थाचेर एनलायटन जायत आसात, पण त्याच बरोबर म्हाका दिसता की एटलिस्ट द लिडरशीप ऑफ द स्टेट नीड्स टू थिंक अबाउट द इकॉनॉमिक सिच्युएशन ऑल्सो. ताजेरूय तुमी आज उजवाड घालो. And thank you for cooperating with us as far as this social distancing is concerned. हांवें 400 वयर हेडोन केल्यात. म्हाका दिसता पयलो हेडोन असो आहा की हांव एक कडेन बसलां आनी तुमी दुसरे कडेन बसल्यात. सो थँक्स अ लॉट फॉर कोऑपरेटिंग. आणि I request the people of Goa from this program head on that Prudent has really is trying to enlighten the people on many aspects, but people need to follow. आयज पासून हांवें पळयलां
की आमचे लोकल जे भुरगे आहात ते फॉलो करूंक सोदिना ते बायक घेवन भोंवता ते बिचार आसता. काल हांव बागा वाटेन गेल्लो पळय तेन्ना थोडे ग्रुपान बसलेले. म्हणजे तेणी म्हाका दिसता चिंतपाची गरज आहा आयज की whatever needs to be done, it's a small time, like a month's time. We need to take measures. We need to be self quarantined. We cannot meet up with this tourists who are coming in. And at the same time जे कितें थोडे दीस आतां उरले आमचे as to take measures, we need to take these measures seriously. If we want to come back, because Goa is a tourism state, we cannot allow our economy to totally fall. Economy will fall, can fall for a month now at this time, but it cannot But fall we have to arrest that fall Yeah, right yeah, now. yeah. So म्हाका दिसता हांव इतल्याचेर थांबता. मायकल बाब, थँक्स अ लॉट. लोकांनी जे कितें आमी सांगता, मायकल बाब सांगता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगता, गव्हर्मेंट सांगता, आयकुचें. कारण म्हाका दिसता सगळ्याक एकूच इच्छा आसा की एका म्हयन्या भितर हातूंतल्यान भायर सरया. बचेंगे तो और भी लढेंगे अशी सद्या परिस्थिती आहा. हें गांभीर्य लक्षांत घेवचें आनी त्या प्रमाणे वागचें. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.